सांजे दी आरियल ह्या वाठारात रातयास हायट बॅरियर हाडून बसयल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. ह्या हायट बॅरियराक लागून गांवांत येवपी बसींची येरादारी बंद जाल्या. कारण शाळेत वचपी भुरगीं तशेंच कामात वचपी लोकांक तरेकवार त्रास सोंसचे पडटा. सरकारान रेल्वेक लागून भुरग्यांचो फुडार पिड्यार करचो न्हय. हो प्रस्न जाता तितले बेगीन तडीक लावचो आनी आमकां थाकाय दिवची, अशें थळाव्यांचे गाराणे. पळयात पुराय बातमी. लोकल बसींक येवपाक त्रास जाता खूब, कित्याक बसीची हायट समथींग अरावंड 3 मीटर आसा आनी डेली आमचे भुरगीं स्कुलाक कॉलेजीक वचपाचे, जो ऑफिस स्टाफ आसा जावं लोकल लेबर आसा, लेबर क्लास आमचे लोक आसा डेली वचपाचे, तांकां खूब त्रास जाल्या. आनी आतां ती हायट कमी केल्ल्या कारणान बसी तशें वयता आनी तेंचे टॉप पार्ट आसा पळय तो डॅमेज जाला. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार न्ही, हो आमचो IDC रोड न्हू, इंडस्ट्रियल रोड न्ही हो, दीस इज लोकल विलेज रोड. आनी ह्या रोडार चर्च आसा, एक गव्हर्मेंट स्कूल आसा, एक स्कूल आसा आनी एक कॉलेजी आसा त्या सेम रुटार. आनी हे कितें जाल्यार हेवी ट्रॅफीक ह्या हितूंतल्यान भितर सरलें, कित्याक पावर हावस सकयल्ल्या कडेन तो ओवरब्रीज आसा तो बंद आसा हेवी व्हेकलाक. आनी हांगा मुखार आमचे चांदर सायडीनूय हेवी व्हेकलाक वचपाक रूट ना. सो ऑल्टरनेट ट्रॅफीक ड्रायव्ह करपा तेणी सोल्युशन दवरूंकच ना आमच्या डिपार्टमेंटान, कन्सर्न डिपार्टमेंट जावं किंवा तूं ट्रान्सपोर्ट म्हण ट्रॅफीक सेल म्हण, आनी आमकां कांय इंटिमेशनूच ना. सो दिस इज लायक फोर्सफुली करून दामला अशें जाता. टायमार पंचायती कडेन परमिशन जावं कितें घेवपा येयल्लें? परमिशन घेवपा येवना, पूण तांणी आमकां इंटिमेशन दिल्लें हें. सो इंटिमेशन मेळ्ळें तेन्ना आमी तांकां कन्वे केलें. आमचे लोकल त्या नेसाय वाड्याचे लोक आसा, जावं नेबरींग 2 वॉर्ड आसा आनी ताच्या मुखार एक किंग स्कुली आसा. सो त्या स्कुलाच्यो बसी जेन्ना भुरग्यांक येवपा येता तेन्ना तांकां ते त्रास जाता न्ही. हायट मेन्शन केल्ली, हायट मेन्शन केल्या 2.75, बट तेणी आमी तांकां डायरेक्ट सांगिल्लें दिस इज नॉट परमिसिबल, बिकॉज आमचे व्हेकलाची हायट आनी मायज आसतली. बसी जाल्यो त्याच लोकांचे, थोड्यांचे पिकअप आसा, कोणाचो ट्रक आसा, तांकां आनी पार्किंग करपा आनी दुसरी स्पेस ना न्ही. जर आता फुडें जर कलेक्टराक आमी वी हॅव रिटन इट टू कलेक्टर प्लस अदर कन्सर्न डिपार्टमेंट. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिप्लाय. तुमकां मागीर जर ती हायट जर तशीच दवरली, फायर ब्रिगेड येयले जाल्यार त्रास जातले आमकां. एम्ब्युलन्स, बारीक एम्ब्युलन्स सुट्टा आनी मातशें व्हडलें लांब कितें आनी कितें इशू जालो जाल्यार आमकां खूब त्रास जातले. सो तुमी हायट आतां केन्ना वाडयता म्हणटा ते कितें म्हणटा? पळय, वी आर फॉलोईंग अप विथ द मॅटर एट दी अर्लियस्ट. सो तो ओव्हरब्रिज तो केन्ना पर्यंत कंप्लिशन अशें सांगलां बीन तुमकां कितें? ते म्हणटा 1 वर्स सांगतात ते, बट आतां तुमी पळय आनी पावर हावस ते ओवरब्रिज आसा तो नियरली दे हॅव क्रॉस 6 मंथ आय बिलीव. अजून तेंच्यांनी इल्लोसो पार्ट जावना. दिस इज मोर दॅन 800 मिटर्स. आतां हो आमचो नेसाय रेल्वे कितें करता, तुमी हांगा मागिल्ले ओवरब्रिज जाय म्हणून लोकांनी मागिल्ले. दिस इज लॉंग पेंडिंग इश्यू फ्रॉम बिफोर पूण ते 2015. आतां ओव्हरब्रिज बांदतातच ते, पूण इतलो बरो स्ट्रॉंग कित्याक बांदना? जे हेवी व्हेकल वॉन्ट टू यूज दिस रोड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. तो ब्रिज येतो व्हडलो ब्रिज बांदता पळय, मोर दॅन 800 मिटर्स. दिसता ते इंडस्ट्रियल हें करपाक सोदता, इंडस्ट्रियल व्हेकल ते हांगा पास करूंक सोदता. बट हे बाकीचे मुखार आमचे रोड आसा ती डजंट सपोर्ट. पूण ते आतां ते हायट बॅरियर काम चलतलें न्ही, मागीर ते मागीर काडटले म्हूण सांगलां. बट टील तेणी आमकां इंटिमेशन दिला तेतून अंटील द कंप्लिशन ऑफ ओवरब्रिज वर्क म्हणून दिला. ओके. सो हांगच्यान सुटना ती. पळय फाटल्या पळय डॅमेज करून फायल करतलो मागला पळय. पळय फाटल्याच डॅमेज पळय. हो डॅमेज जाली, ती पट्टी गेली पळय, कॅरल काढून सुद्धा गेले पळय. हय कॅरल काडपाक लायले म्हाका इंजिनियरान. आतां पट्टी गेला, हांगा सुटना ते सोड, थिंग मातशें वाडयता म्हणून सांगिल्लें, सगळें मोडला पळय. आतां डॅमेज म्हाका कोण फारीक करतलो? आमकां टायमींग आसा, आमकां टायमिंगार थिंग पावपा जाय. आमी पावताय आतां कशी तुजी हे कसो आहा, रूट कसो आहा तुजो? हांगा नेसाय टू कदंबा. टू कदंबा. बरें, एक सांग, तुका तुजो वयर कॅरियर आसलो, कॅरल काडपाक लायला कॅरल म्हाका. ओके. चल तुवें तांकां सांगलेलें तांकां सगळें सांगलें. हे येयल्लो हांगे इंजिनियर येयल्लो, सरपंच आशिल्ले, रिपोर्ट सगळें आशिल्ले. लास्ट टायम सगळें हें केलें म्हजें. ताणें सांगलें की तें बरें ओके. हें आमगेलें पब्लीक सर्वीस न्ही, हें अशें न्ही की येयलें अशें डेली आमी चलपा गाडी ती. इस्कुला भुरगीं आहा, कॉलेजी भुरगीं आहा, कामाचे लोक आसा. म्हाका कितें आसा, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. ITO हांवें ITO सांगला वच न्हय, हांगा बंद केल्यार म्हाका सांगनाका त्रास जाल्यार मागीर. कित्याक 2 बस त्यो आमकां चलता त्यो, एक न्ही 2 त्यो, एक आनी दुसरी एक. आनी अशें आतां म्हाका डॅमेज जावपाक लागले, फाल्यां कोण फारीक करतलो म्हाका सांग? पावसान उदक येतलें. उदक जालें तो ऑलरेडी. आतां थिंग वयर केल्ले वचून पळोवन येयला, मातशें वाडयलें ताणें, तें सकयल देंवयलें. ह्यो दाखयता हांव.
आता आणि सकल दवयल्या देवयला पळय आता गेलो थिंगा इतले वाडयले म्हाका ते लागता म्हणून आणि वयर घेता म्हणून सांगला कळ्ळें ओ इंजिनियर आता वचून पयले ते देवयला वाडोवंक ना. ना आणि माल लागला पळय गाडीक आता स्कुलाचे बसीर अशे रावंड मारून वयतात. होय सगळे वयता न्ही तुमचें नांव कितें? मागीर नाम आरिफ मोहम्मद आरिफ हे सायडीन रावंड म्हणल्यार ते सायडीन लागताच लागता दोन्ही ते same सायडीन आसता. भायल्यान काडपाक मेळना. ना थिंग रोडच ना येवपा आमकां पूण हे कित्याक म्हणून केला? ही ब्रिज लावून गेला न्ही ही ब्रिज येता हांगा हय ऍक्च्युली बरी आसा. पळय हांव कितें म्हणटा केलें न्ही एटलीस्ट आमकां मातशें तुमी रोड दिया न्ही हय. आमगे सदांच चलपा गाडी ती तुम्ही सडनली ब्रेकरी घालतले आणि म्हाका पळय आतां पळय रिक्षा सुटना हांगा लोकांक त्रास कितलो हांगा खूब त्रास जाला लोकांक पूण तशें न्ही ब्रिज बांदताले बंद बॅरिकेटींग घालपाक करत कसले आहले हार्ड बॅरिकेटींग. हेवी व्हिकल येवपा ना हांगा लायट मोटर येवपाचें खंय सगळे हेवी ट्रक वर्क येवपा इंडस्ट्री आनी मुखार हय. इंडस्ट्री मध्ये व्हडले ट्रकी येता ताका लागून ओके ताका चल रूट दिया असो दिया असा पावस आसता काय येवपा आसा न्ही एटलीस्ट आमकां सोडा न्ही कितें आसतें लोकांक खूब त्रास जाल्लो हांगा सो ब्रिज येता जाल्यार एक्चुअली त्रास जावंक जायना मरे हांगा. आतां हे भुरग्यांक सोडपा येयली तुमी? म्हाका खबर ना मोरगोंची सर हय. आनी तेंक सराक आर्क गायलो आहा मेळना बस घेवपाक मेळना ते दोग जाण भुरग्यांक लागून ते कडेन दुसरी बस येता ती खबर ना सर सो तेका लागून तो म्हणटालो इगोर्जी पडटा माता हांवें मागीर सरान भुरगीं हिंग दिले न्ही पेरंट्स मेळना जाल्यार ती जाल्लो सो तेन्ना हांवें ताका मागीर म्हळ्यार ती भुरग्यांक पेरंट्साक दिवपाक जायना ताका रिस्क लागली तो म्हाका सांगता कोण वचचो तेंगे पेरंट्सांचे नंबर घे आनी फोन बरें आतां तुमी रिटर्न कित्याक बॅरिकेटांक लागून रिटर्न वयताय? बसना हार्ड बॅरिकेड सुटना बस सुटना. ओके या या. ते पेरेंट्साक असं खबर आलं तेमच्यान ते चोप आनी तेमच्यान शॉर्ट आउट करपाक जाय न्हू हय हय हय. आमकां खबर आम सॉरी ना गोमंतक टीव्ही खातीर भीमराज पाटील.